Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. हे पळयात कितें चल्लां तें. जे सुवातेर रेंव सहज मेळटा थंयच रेंव काडूंक अशे फोंड मारतात. हे असले प्रकार कितलीं वर्सांच जालीं चल्ल्यात. दीस रात पावस गिमात रेंवेची मेळत थंयच्यान अनिर्बंध लूट. रेंव काडटल्यांक कसलोच शासकीय दरबार ना. हायकोर्टान सुद्दां रेंवकार आनी खण खात्याक शिस्त लावपाचो यत्न करून जालो. परमीट फी, लायसन्स, सेस कसलोच हिशोब ना. तेणी काडटा तो पळय असो काडटा, पूण एकूच कडेन काडटा. हो आतां हो म्हाका दिसता 30 मिटर 30 मिटर आसतलो हो डिस्टन्स. एकूच कडेन काडटा म्हणजे अशें अशें हे सँड रिपल्स पळय अशें काडटा. कोणाक अशें वता ते काडपाक. सो ही रिवर बॅड आमची ही अशेंच भितर वयता ते काडपाक. एक्चुअली सँड कुडक्याचेरूच वयता तितल्याच कुडक्याचेर डीप वयता आनी मागीर रिवर बॅडाक टच जातले ते ओरिजिनल रिवर बॅड. ही आमची जे ग्रॅन्युअल सँड तेजे हे सगळ्याचे सॅम्पल घेतलेले. ही मालवान कशी सँड आसता. आतां निमाणे ह्या रेंवकारांचो धंदो आनी लॉबीक शिस्त लावंक धंदो पावणे वरवीं थेट आपल्या कंट्रोलांत घेवपाचो सरकाराचो विचार चल्ला. न्हंयांचो सर्वे करून सँड एक्सट्रॅक्शन झोनींग करतले. तेच बरोबर रेंवेचो मार्केट रेटूय नियंत्रणात दवरपाचो सरकाराचो प्लान. रेंवकारांक धंदो मेळटलो आनी सरकाराकूय 4 पयशे येतले अशें सरकाराचे तकलेंत घोळटा. नवें तंत्रज्ञान वापरल्यार खंय खर्चूय देंवतलो आनी मेळत त्या रेटीन रेंव विकपाचो प्रकारूय बंद जातलो. प्रॉपर ड्रेजिंग करून प्रॉपर सिस्टम करून आमी काडून ते खंय तरी सायडीन घालून ऑक्शन करून कोण घेता ते घेवप. आनी लोकल सँडवाले आसा ते जे काडटा तांकां आमकां काडून दिवपाचो कॉन्ट्रॅक्ट दिवप. तेणी काडून विकप ना. आतां आमी ऑलमोस्ट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आमी 7 करोड मोडटा सगळे स्टँड स्टडी करपाक. डिपार्टमेंटाक कांयच फायदो ना. म्हाजें सजेशन आसा की एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ड्रेजिंग करून ऑर मॅन्युअल सँड काडून ऑर दुसरे भशेन सँड काडून मॅकॅनिकल मनशान काडून ते पोर्टान दवरप. म्हणजे खंय तरी ते गांवठी भशेन पराय म्हणटा वयलो भाग घेता तो असो घेवपाचो भाड्यार आनी सँड काडून थंय दवरपाची आनी ऑक्शन करप. गव्हर्मेंटाकूय बेनिफीट जालो, लोकांकूय त्रास ना आनी रेटूय कमी जातली आनी कोण काडटा ताका बिजनस मेळटलो, दुसरे भुरगे येतले. अशें करून वेवस्थीत अशें म्हजें एक आयडिया आसा वीच विल मॅनेज बाय एनवायरमेंट डिपार्टमेंट. मायनर मिनरल म्हणून रॉयल्टी जी आसा ती आमी मायनिंग डिपार्टमेंट भरतले. पयलीं कोडो लावन ते 6 वरांनी एक वडे भरताले, 4 वरांनी वडे भरताले. आतां 15 मिनटांनी सेक्शनान ते भरता. सो आतां न्यू आतां मॅनपावरूय गोंयान आतां खुबशे लेबर गेले आसतले. सो गोंयान सँड जाय पडटले. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक जाल्यार एक बरी न्यू मेथड ऑफ डुईंग सँड इज रिक्वायर्ड. पावणी करून रेंव विकल्यार कायद्याचोय प्रश्न येवपाचो ना. की ज्यो गोश्टी आमी करूंक शकता कायदेशीर, लोकांक बरी सवाय सँड मेळची आनी कायदेशीर सँड काडची, हो सगळो NIO आमचो सुपरवायझर करपाचो हो विचार हांव CM कडेन घालतलो. गोंयांत सँड मायनिंग चलना. गोंयचे ते पारंपारीक सँड एक्सट्रॅक्शन म्हूण सांगून दीस रात गीम पावसातूय सँड एक्सट्रॅक्शन चालूच. कितलीं वर्सां जालीं सरकार रेंवकाराचे लॉबीक शिस्त लायता. हायकोर्टाचे देखरेखीन खण खातें पुलिसांचे स्क्वॉडूय नेमून जाले. रेंवकार कशेच बदनात. हो पारंपारीक धंदो सरकार पावणेर काडूंक पावतलो काय हो आतां आनी एक नवो प्रश्न. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लोकेश शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.